गोय पर्यटन खात्यान कारावॅन टुरिझम पॉलिसी तसेच होमस्टे आणि बेड ब्रेकफास्ट पॉलिसी केली मान्य। मंत्रिमंडळाची बसका 3 कैद्यांक बरे वागणुकी खातीर 15 ऑगस्टाक मुक्ती। मणिपुरातल्या हिंसाचारावेल्यान विरोधकांचो परत बोवाळ, काळे घालून विधानसभेत मणिपुराची चर्चा जायज म्हणून पावले सभापती मुखार। चेंबरात मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा। विधवा बायलांक आता विडो पेन्शन आणि गृह आधार दोन्ही मेळटलो। तांची भुरगीं 18 वर्सां सकयल आसपाची अट। सरकाराचो पावटो, अर्थ खात्यान काढले वजाचे प्रश्नचिन्ह। कंत्राटी वर्क चार्ज लाईनमॅन लाईन हेल्परांचो प्रश्न चौथी आधी सोडयता वीज मंत्र्याचे उतर। वीज खात्यात 90 जेई 700 लाईन हेल्परांच्यो सुवाती रित्यो, 1200 वॅकन्सी लॅब्स। रेकॉर्ड ब्रेक जीएसटी अनावत चालू जुलयात राष्ट्रीय पावण्यार 1,65,000 कोटी वयर कलेक्शन। गोंयान जोडले 528 कोटी, फाटल्या जुलया परस 22% माय। सांग्यात तारीपटो न्हंयत मोटार पडून तिगांक मरण। राती रेखा दिव्यांश ह्या आवय पुताची कूड मेळिल्ली। आज बापूय मिलिंदाची सोद मोहीम तडी। शेत जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधक कायदो 2023 अजून मेरेन अधिसूचित ना। जमीन घेतल्यांचे नोंदणीक सब रजिस्ट्रार सध्या ना म्हणूंक शकना, गोंय सरकाराचे सर्क्युलर। गोंयांत 2.5 वर्सात ड्रग्साच्यो 358 केसी, 427 किलो ड्रग्स जप्त। धरल्या तातूंत 12 तरेचे ड्रग्स, चडसो गांजा। धरल्या तातूंत चिल्लर पॅडलर चड, गब्बर मेके। हणजून पोलिसांनी बलात्कार प्रकरणात अल्बाज उर्फ अफजल नूर अहमद खानाक केली अटक। 21 वर्सांचो अफजल कर्नाटकात रावपी, चौकशी चल्ल्या। वास्को पोलिसांनी मारली ड्रग्सांची रेड। 28 वर्सांच्या अक्षय कुमार शेट्टीक धरलो। 1,20,000 ड्रग्स जप्त। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 36, ऍक्टिव्ह केशी 1,474। गोंयात फाटल्या 24 वरांत 1 केस, ऍक्टिव्ह केशी 3। देशाचे प्रगतीत दिल्ले देख देणे योगदाना खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार। पुण्यात एक कार्यावळीत भेटयलो पुरस्कार। भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर फुडले 3 दीस जाहीर केला येलो अलर्ट। आता मेरेन गोंयांत 98.31% पावस, सरासरी परस 25.5% माय। कर्नाटकात भाजीपालो, पेट्रोल, दूध, बाकीचे नित्याचे सामान म्हारग। काल सावन वाढ लागू। नंदिनी दूध 3 रुपयान वाढले। जॉइंटिंग किट्स वातावरण इन्सुलेशन फेल गेल्ल्यान तसेच फॉल्ट सोदूंक निश्चित मेथड नाशिल्ल्यान एरियल बंच केबलिंग प्रकल्प फेल। वीज मंत्री सुदिनाची विधानसभेत लेखी जाप। भोमाच्यान वचपी हायवे खातीर घरां मोडल्यार लोकांनी खंय रावपाचें काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न। घरां साल्वार करात म्हणून भोमाचो लोक आझाद मैदानार। हरियाणात वातावरण तंग। आता मेरेन 2 जवान धरून 5 जाणांक मरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणटात 44 FIR दाखल, 70 जाणांक अटक। महाराष्ट्रात ठाणे एक्सप्रेसवेचेर क्रेन कोसळ्ळी, 17 जाणांक मरण, 5 जाणांचो सोद। भारताचो फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराहचो कमबॅक। आयर्लंडात T20 सिरीजीत टीम इंडियाचो कॅप्टन म्हणून जबाबदारी।
शेअर मार्केट रेडान बंद. निफ्टी 19,526, सेन्सेक्स 66,756 बंद.